नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळया ही कोंबडेची हार्टां हेनाची हेन म्हणजे कोंबडेची हार्टां ही न्ही हांव तुमकां बरी भाजून दाखयतां आनी भाजल्या उपरांत टेस्ट इतली बरी जाता जाणा। हांवें हालींच ही रेसिपी ट्राय केली घरान, कित्याक म्हाज्या भुरग्यांनी म्हाका सांगलें मम्मा तूं आमकां अशी भाजून दी म्हणून हांवें ट्राय केली। इतली बरी लागली, इतली की आमकां सगल्यांक भरपूर आवडली। म्हणून हांवें म्हटलें कितें जाणा आतां तुमकांय बी दाखोवची, म्हणजे तुमी करून खातली न्ही, ताका लागून साहित्य कितें जाय तर भाजपा खातीर रवो आनी हो 1 चमचो सुमार कॉर्नफ्लावर घेतला, 2 चमचे सुद्दां घेतल्यार जाता। आनी समजा कॉर्नफ्लावर ना, जर ना घेतल्यारूय जाता, रव्यान भाजल्यारूय जाता। हो रवो आसा आनी हे आसा ओली कोथंबीर, हळद, लाल तिखट, ही आमटाण, टर्मरायन हे पळय, आनी आलें, मीठ चवी प्रमाणे घेवप, लसूण, ग्रीन चिली आनी हो धाकटोसो कांदो घेतला। हो ऑप्शनल, कोणाक जाय तेणी घेवचो, नाजाल्यार ना घेतल्यार जाता। हे धाकटोसो घातला आनी हें आसा पळय सगळें प्लेटीन एके आसा पळय तितलें हांव आतां ग्रायंड करता आनी ह्या हार्टांक हे पळय लावन दवरता 15 मिनटां। हे पळया आतां ही ग्रायंड केली, सुकीशीच केल्या, म्हणजे चड उदक घालूंक ना हे पळय भितर, कित्याक जाणा हे पळय ही ओली कशी आसता पळय, उदक कशें आसता तांकां भितर, आनी हेय पातळ केलें न्हू आनी घातले भितर जर सगळें उदक कशें जातलें न्ही, ताका लागून ही मातशी वाडटा आसतना सांबाळून वांटूंक जाय। हे पळय आतां अशें घालपाचें आनी लावन हेका 15 मिनटां दवरुया। सगळें घालता आनी लायता। हे पळय हेका कितलो कलर बरो आयलो पळय ह्या मसाल्याक पळय, आनी सारको भरपूर टेस्टीक लागता हो। तुमकां आतां लसूण आलें बीन मातशें कमी जाय जर कमी घातल्यार जाता। आनी हो पळय रवो लावन हे पळय अशें दवरला, हे पळय अशें घेवप आनी अशें घातलें, त्याच हातीन हें करप ना, दुसऱ्या हातीन हें पळय अशें घातलें, नाजाल्यार कितें जाता तेजो रवो आसता पळय तो पडटा आनी हो आतां स्लो सारकें हांगा दवरप आनी आतां ती आमी तव्यार घालुया। हांवें पळय तवो दवरलो गॅशीर आनी तेल घातला, तें तापलें, हे पळया उब आयली म्हणजे तापलें आनी आतां न्ही हे चेपपाची बीन अशी ना, आतां ही घालपाची। ही आतां ही पळया घातल्या न्ही हांवें तेल घातला, तें तापल्या उपरांत घालप आनी घातलें आनी ही आतां बारीक गॅस करप आनी अशीच दवरप, म्हणजे कितें जाता भाजोन बरी येता। हे पळया आतां न्ही हे परतिलें हांवें आत्तां आनी बारीकूच गॅसीर दवरपाचें आनी परतिलें आनी आतां ही भाजली की ना हांव तुमकां रेडी टू सर्व करून दाखयता। बरी भाजूया। ही पळया कोंबडेची काळजां आतां हांवें बरी भाजून तुमकां सर्व केल्या आनी इतली पळया बरी जाता पळया कितली, आनी खावपाक जर मस्त सारकी। आनी खरें असली न्ही खंयच्या रेस्टॉरंटान सुद्दां मेळची ना, व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलान सुद्दां असली भाजलेली आसूच शकना, इतली बरी हांवें रेसिपी केल्या। आनी मुद्दाम असली खावन पळया, फक्त मातशें भाजपाक फाशियास घेवचें पडटा, म्हणजे स्लो गॅशीचेर ती दवरून आपले दुसरें काम आपूण करूं शकता। तेन्ना मुद्दाम न्ही अशी तुमी असो मसालो लावन भाजून खावन पळया आनी खाल्ल्या उपरांत म्हाका कॉमेंट्स करून सांग कशी लागली ती, कळ्ळें। हांव सांगता एकदम रुचीक, म्हणजे रुचीकूच लागता ही, कळ्ळें। आनी तेका लागून तुमी आतां अशी करून खाया, त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब मातशें यादीन करा
म्हणजे हांवें केल्ले व्हिडिओ तुमकां पावतले आणि कॉमेंट्स करा, बेल वाजया. आणि आता तुमचो मोलाचो टायम आसता पळय तो काडून मुद्दाम म्हाजो व्हिडिओ तुमी पळयता न्ही आनी फुडें पळयतली तांकां हांव मना पासून सांगता. खरें हां, मनानसून सांगता. देव बरें करूं.